sergar pavonचे दार वाट सुकलेल्याक दोन स्फोडार वाट सुकलेल्याक तूं स्फोडार पातकी मनशांक माप उदार पातकी मनशाक माफ उदार तुम सादार सोम्यातून सादार तूं सादार सोम्यातून सादार सरगार पावोंचे दार तूं सरगार पावोंचे दार तुंस फावो म्हाका तुंस फावो सकड तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस म्हज्या वाटेक दिवो तुंस म्हज्या वाटेक दिवो जीव दिलोय दावन दावन काळो जीव दिलोय दावडाव काळो परवशाचे किरण पांको परवशाचे कीड फाको तुंस फावो सोम्यातूंस फावो तुंस फावो सोम्या तुंस फावो तुंस म्हज्या वाटेक दिवो तुंस म्हज्या वाटेक दिवो हालेलुया 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 अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या मोगला जेजू तुका सोम्या जेजू मोगला तुका सोम्या वंदन जेजू तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या स्तुती जेजू तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू अर्सिदां तुका सोम्या जेजू अर्सिदां तुका सोम्या वर्णितां जेजू तुका सोम्या जेजू वर्णितां तुका जय सोम्या जय जेजू तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या होसाना जेजू तुका सोम्या जेजू होसाना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 देविगाल्याकडेच आणि फक्त 2 मिनिटां भावा बहिणीनो आज आमी मागोवंक फावो विविध त्या सवां खातीर संधी मेळटा तुझे हाजेर बोलूंक पावता तुझी दया माया सामोर सकता तुझ्या बेसावार नंद जाता सगळ्यांना जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या अर्गामिस्यूंचे आमच्या CLCन पुण्याच्या संदर्भाचेर अर्गामीस तिला रिचर्ड आलिस डिसोजा नित्यादा 2रो वाडो अर्गामीस ऑल्विन वायले डिसोजा नित्यादा 2रो वाडो अर्गामीस तेरेजा डिसोजा क्रिस्त्रायसो वाडो अर्गामीस मार्ता डिसोजा फातिमा 1लो वाडो अर्गामीस आयवन मॉली डिसोजा सांत आंतोन 2रो वाडो अर्गामीस सिंती एलिना डिसोजा सांत आंतोन 2रो वाडो अर्गामीस विल्सन आनी कॅरन इन्फेंट जीजस वाडो अर्गामीस जल्मारिसाचे डेविड डिसोजा फ्रांसिस सावेर 1लो वाडो अर्गामीस डील जर्मी अनिता मोंतेरो सेक्रेड हार्ट वाडो अर्गामीस हरमन डिसोजा लूड्स वाडो अर्गामीस तिवचे जल्मारिसाचे अनिल डिसोजा सान लुईस 2रो वाडो अर्गामीस तिवचे जल्मारिसाचे सियाना डिसोजा सेक्रेड हार्ट वाडो आवरेल कुटीनाच्या आत्म्याक मिस्योंचे शांती कुटीना रोजेरियो 3रो वाडो हेर डिसोजाच्या आत्म्या मिस्योंचे आयडा डिसोजा रोजार माय वाडो
डेनियल फेडरिक डिसोजाच्या आत्म्याक मेस्तीवचे सुनील सँड्रिच डिसोजा वेलांकणी वाडो इग्नेशियस आनी फेलिक्स लासरादोच्या आत्म्याक मेस्तीवचे कुटुंबाच्या सांद्यांनी इन्फेंट जीजस वाडो गरचाल माबासून मेस्तीवचे सेवरीन लासरादो इन्फेंट जीजस वाडो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आस भावेणीनो आज एक गोड संभ्रम आमच्या फिरगजींत संभ्रम क्रिस्ती जिवितांत आम्ही क्रिस्ती जिवितान म्हणे कितें म्हळ्यार आज सगळ्यांच्या आमच्या समर्पणाच्या दिसाचो संभ्रम जेजूक तेंपलान भेटयल्ली परब क्रिस्मस जावन 40 दीस जाले आनी जेजूक तेंपलांत 40 दिसां उपरांत भेटयल्लें आनी तो उडास काडन सिमियोन म्हणली उतरां हो जावन आसा दिवो आनबावार्थ्यांचो आनीक सगळ्या मनशां कुळाचो भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त आमचो समी आमचो देव आनी तो जावन आसा उजवाड सगळ्या संवसाराचो आनी उजवाड पवित्रांत आमकां लाभला आनीक आमकां तेंपलान भेटयल्यांत आमकां पवित्रांत दिवंक हाडल्या वेळार आमच्या आवयन आल्तारीर दवरलें आनीक उपरांत आजयेनगी मोदोरनेनगी मालगड्यांनी आमकां आल्तारीतावन फाटीं व्हेल्लें आमी देवाक समर्पीत केल्ली परजा तो दीस आमी उडासकान देवाक आमी अर्घां दिवया दुसऱ्या सुवातेर हांवें म्हळें CLC बांगरोत्सवाच्या संभ्रमार पांय दवरता आसतना देवाक आमी अर्घां दिवया 11 सांद्यातावन सुमार 40 सांदे सांगाता उरपेन तांचे मिसांव करता देखून तांचे खातीर मागया तिसऱ्या सुवातेर हांवें म्हळें आज डे ऑफ कॉन्सक्रेटेड लायफ धार्मिकांचो रिलिजियसांचो दीस जावन आसा समर्पणाचो दीस तांच्या ती वावस करतात आनी आंगवण्यो करतात आनीक आज तांचो उडास काडन परत तांच्या आंगवणीचो उडास काडन समर्पीत जिणी जियोंक देवाचो आदार ती मागतात ह्या सत्य खातीर मागता आसतना ह्या मिसाल वांटो घेवंक आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया देवा लागचें बोक्सांनी मागया सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायटात आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या वस्तू बेगीन सुद्दां संवकार मरी सगळ्या दुतां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता सरपदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
संसाराचे पाप काढतायांची काकूट तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे दिव्या पवित्रत्या संगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आम्ही प्रार्थूया. असनाच्या देवा तुझे एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैंब घेतले आणि ताका देव मंदिरांत बैठयलो तो दीस आमी संभ्रमता. आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धरतलो आनी तुमी सोदतात तो सुमी अवचीत आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी आत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दरबाराचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत. तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत. कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको धोबियाच्या खरा सारको रुपे नितल आनी निर्मल करतल्या सोनारा भशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुताक तो नितल करतलो. रुपया आनी बंगारा परी तो तांकां निर्मल करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जाताले. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानताल्यो तशें आतां त्यो तांकां मानताल्यो. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोपकार. हेब्रांत बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भुरगीं रक्तामासाच्या सैमाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्रामाचे संततींक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान
सत्रांत ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांक पथकांचे बोगसणे जोडचे खातीर देवाचे सेवेन काकोलतीवंत आनी विस्वासी श्रेश्ठ ह्या तो जावंक पावलो. ताणें सोंसल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पारकिलो. देखून आतां ताळ्ळें सांपडलेल्यांक आदार जावंक तो शकता. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. स्वर दिवपी आणि महिमा ताचे परचे इस्रायेलाची. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मोइजेच्या नियम शास्त्र प्रकार मोरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फर्मायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्याचीं पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. ह्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितिवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदरगतीची वाट तो पळोवन आसलो. ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळून जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियान त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानीन वचोंक दी, कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर्व फर्जां खातीर मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुज्या परजे इस्रायलाची. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, तो एक भिकारी. त्या भिकाऱ्याचो जल्माचो दीस त्या दिसा. ताका वरती आशा आशिल्ली, म्हजो जल्मा दीस हांवें आ जल्मा दिसाची केक खायचे म्हूण सांगून. पूण ताच्या लागीं पयशे नातले. देखून हो भिकारी एका ग्रेस्त आंटीच्या घरा लागीं वेता. बागलाचेर टोके मारता. आंटीन दार उक्तें गेलें आनी हो भिकारी आंटी लागीं म्हणा लागलो, आंटी आंटी आज म्हजो बर्थडे. हॅपी बर्थडे तुका म्हणा लागली आंटी. तो म्हणा लागलो, आंटी म्हाका म्हज्या बर्थडेची केक खावंक जाय, पूण म्हज्या लागीं पयशे नात. म्हाका एक कुडको केक तूं दिशी गी. आंटी भितर गेली आनी एक केक हाडून आयली. केक मात न्ही, केकी सांगाता एक शर्ट आनी एक मुंडू हाडून आयली आनी एक ब्रेड तिका ती हाडून त्या भिकाऱ्याक तिणें दिलो आनी एक बाटली ज्यूसी दिलो. त्या भिकाऱ्याक उरतो संतोश जालो. आंटी दार धांपून भितर गेली. थोड्या वेळा उपरांत आंटीन दार उक्तें करतना हो भिकारी तिच्या घराच्या गेटी मुखार उबो आसा. आनी त्या भिकाऱ्या पळोवन त्या आंटीक बारी राग आयलो. कित्याक तिणें तिच्या मतीन चिंतलें, ह्या भिकाऱ्यान एक कुडको केक मात्र विसारली. हांवें सगळी केक दिल्या, ब्रेड दिला, ज्यूस दिला आनीक शर्ट आनी मुंडूय दिला, आनी की राखून बसला हांगा पडपशी गोंसो.
इतलो राग तिका आयलो की समाचार गाडी दिल्यो आनी म्हळें गेट आवट, तुवें इतलेशें मागिल्लें तुका आमी इतलें दिलां, पावना गी तुका, गेट आवट, गेट एवे, गेट लॉस्ट. तो भिकारी हांसलो आनी म्हणा लागलो, आंटी आंटी तुवें म्हाका मस्त दिलाय, पूण तुजो उपकार बावडूंक म्हाका अवकाश मेळोना, तूं दिली आनी दिवन धार बंद केली. हांव हांगा राखून बसलां, तूं केदाळा भायर येताय गी म्हूण सांगून तुका म्हाका थँक्यू म्हणूंक जाय, देव बरें म्हणूंक जाय अशें म्हूण सांगून तो थंयच आंटीच्या मुखार सरपडलो आनी थँक्यू वेरी वेरी मच आंटी म्हूण सांगून तो चलतेत रावलो. भाव भयणीनो, त्या आंटीक व्हरतो संतोश जालो, कित्याक म्हळ्यार हांवें कितें दिलें म्हूण ताचें थंय व्हरतें उपकारी मन आसलें ताणें म्हजें थंय दाखयलें म्हणून संतोश तिका भोगलो. भाव भयणीनो, एक ल्हानशें गणीत, अपुर्बायचें गणीत, आनी ह्या गणिता मुखांतर आमी कितें शिकता. ह्या वर्साचो आमच्या फिरगस कुटुंबाचो स्तुती येयतो, परत तुमच्या मोतीक हांव वाडटां, पळया थंयसर हांवें कितें बरोवन घालां, उपकारी मोनाचीं जावयां, उपकारी मोनाचीं जावयां, आनीक देवाक सदांच आमी अर्गां दिवया. आनी तसलो एक दीस आयचो दीस हांवें सांगलें आज तिदोडो संभ्रम. पयलो संभ्रम जेजूच्या तेंपली भेटवणेचें फेस्त म्हणटाना आमकांय तेंपलान भेटयल्यात, आनी त्या देखून आमच्या क्रिस्ती समर्पणाचो दीस. पवित्र स्नानांत आमी देवाची भुरगीं जालीं. हांव विविध सक्रामेंता मुखांतर हें क्रिस्ती जिवीत आमी पोशीत करता. आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत, म्हजें 64 वर्सांचें आनी तुमचें कितल्या वर्सांचें जिवीत. आर यू हॅपी, आर यू सॅटिस्फायड, आर यू कमिटेड. ह्या आमच्या कितल्या वर्सांच्या जिवितांत आज आमी क्रिस्ती जिवितांत संतोशान आसा, आमी समर्पणान जियेता, उर्बेन जियेता. जर तर आमी तशें जियेता जाल्यार आज देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय, कित्याक ताची कृपा आमकां मेळ्ळ्या आनी त्या वरवीं आमकां हें फावो जालां. आमी संतोश बरी जावन ह्या क्रिस्ती समर्पणाच्या जिवितांत देवाक अर्गां दिवया. दुसऱ्या सुवातेर हांवें म्हळें आज धार्मिकांचो दीस, डे ऑफ कॉन्सक्रेटेड लायफ. आमच्या धार्मीक भावा भयणींनी तांचें जिवीत तिदोड्यो आंगवण्यो करून देवाक समर्पीत केलां. आनी तो दीस आज आमी उडासा काडटा. आनीक सगळीं रिलिजियस आमच्या फिरगजीत हांवें म्हळें 3 कोवेंतां आसात, रिलिजियस भयणी आसात, आनी जायते रिलिजियस याजक आसात, भाव आसात. चिंत्या जेजुईत पाद्र्याप, कापुजीन पाद्र्याप, कार्मेलीत पाद्र्याप, अशें मस्त रिलिजियस पाद्र्याप म्हणटा आमी. आनी ताच्या उपरांत तांच्या मेळान थोडे ब्रदर आदी आसले, आतां उणें जाल्यात. आनी हे याजक ब्रदर आनी धार्मीक भयणी पवित्र सभेन समर्पीत जिणी जियोन तांचे मुखांतर कितलें बरेंपण जालां. एकच एक एग्जाम्पल पळया. सेंट एल्युशियस कॉलेजीक सीट मेळाचें जाल्यार थोडीं कितलें प्रयत्न करतात. आनी थंय मेळ्ळें म्हणटा आसतना आमकां व्हडलें दायज मेळ्ळें म्हणून आवय पळय चिंतात, कित्याक भुरग्यांक बरें शिक्षण आनी कोणीय शिक्षण संस्थे सरोवन व्हरतात ते थंय जावन दी. आमचे इस्काल आमच्या फिरगस घरांक इल्लेशें पाठीमुखार जाल्यारय जायतो हिंदू मुस्लीम लोक तांकां हेणीच्या इस्कालां पैकी सेंट सेबॅस्टियन इज द बेस्ट म्हणटात आनी तांकां हांगाच सीट जाय. आनी मस्त पेरंटां म्हजे कडेन म्हणटात, फादर हांव हांगा शिकरलो, हांव हांगा शिकरली होली एंजल्सांत सेंट सेबॅस्टियन हायस्कुलांत. आमच्या भुरग्यांक हांगाच शिकोवंक जाय, कित्याक हांगासर शिस्त आसा, भक्त आसा, बरें शिक्षण आसा अशें म्हणटात. तशें म्हणटा आसतना रिलिजियस भाव आनी भयणी कितलीं इस्कालां मात न्ही, कितल्यो आस्पत्र्यो मात न्ही, कितलीं आश्रमां मात न्ही, कितलें सोशल वर्क समाज सेवा ती करतात. आनी ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. तिसऱ्या सुवातेर भाव भयणीनो, CLC 9 वर्सांचो पयत आसतना तुमकां अभिमान भोगता म्हणलें हांव जाणा. आनी त्या अभिमानान फाटल्या दिसांनी तुमी आयचें कार्य बरें करीचें, बेस्ट करीचें म्हूण सांगून कितलीं मिटिंगां केलीं. जोजफ कितलीं मिटिंगां केलीं. हांवें काल अशें एक तमाशेक म्हज्या इश्टा पाद्र्या पाडें सांगलें, फाल्यां CLCचो जुबल्यो आसा, भारी तयार आय सायबा. फिरगयच्या 100 वर्सांच्या जुबलेवाक तयार केल्ल्या बरी बारी उमेदीन उर्बेन करतेत आसात. ते उर्बेन गरबेस जाल्यात म्हूण सांगून. भाव भयणीनो, उर्ब आमकां जाय, उमेद आमकां जाय. आनी मिटिंगार तुमीच म्हणटात थोड्यांनी मात काम करचें, उरलीं कांय नात. सगळ्या पवित्र संस्थांनी सगळीं पाद्रियां, सगळीं सिस्टरां, सगळीं क्रिस्तांव लोक उर्बेन वावर केल्लो जाल्यार पळय सभांनी कितली जिवाळ जाती. हांगा रेकॉर्ड करता ते केडी बेन दिसता म्हाका उलोवंक.
कित्याक वताय ते सगळ्या संवसाराक पासार जाता. हांवें उर्बा ल्हानशा संगतींनी प्रॅक्टिकल हांव उलयतां. काल संजेची मीस पेटयतना एक्की आलता भुरग्यां 2 जाण आयले. मागीर 2 जाण आलता भुरगे आयले. हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें आज दोतोर ना कोण सक्कडी हांगा मिसाक आयले आलता भुरगे आहात बळे तुमी घरांत लोब हाडिचे म्हणना. हांवें 30 लोब हांगासर हाडून दवरल्यात. वसा लोब घाल आनी आलतारी घेया म्हणे. 8 जाण आलतार भुरगे आयले. उर्बा म्हळ्यार हांव आलतार भुरगो आतां मिसाक वताना एक 5 मिनटां पयलें वचून लोब घालून आलतारीचेर मीस पेटयता. ही एक उर्बा. आनी उर्बा कोणें दिवची म्हज्या जाल्या पाद्र्यापांनी. आनी कितले हांव पळय तुमी दितात. आत्तांय पळयलें तुमी 7:03 मिनटां आसता पर्यंत आलतार भुरगे म्हाका साक्रिस्तीन ती आतां दिसानांत मागीर हांवें सांगलें 2 आलतार भुरगे म्हणी आयल्यात. भाव भयणीनो 75 आलतार भुरगे आसात आमच्या फिरगजीन. कड्डाय म्हजे 7 तावन 10 पर्यंत कड्डाय आलतार भुरगे जायचेच तांणी. आनी 30 लोब हाडून दवरल्यात. हांवें हाडून दवरल्यात ते. हांवें सांगचें कित्याक म्हळ्यार म्हाका ती उर्बा आसा. ती उर्बा भुरग्यांक दिवची कोणें मुखार हाडचें कोणें. एक एग्जाम्पल सांगलें हांवें. आनी एग्जाम्पल रोडोर सांगलें म्हळें हांवें काल आयतारा काल सोनवार सांजे मिसा सांगलें एप्रिलाचे 1, 2, 3 तारखेर आमच्या शिबीर आसा. 9वेचे 2 भुरगे आसले आलतार भुरगे. ते म्हणटात फादर आमकां शिबिराक येवंक जायना. काल्याक रे आमकां स्पेशल क्लास आसा. स्पेशल क्लास. आनी ते म्हणटात वय आमी 9th आनी 10th वयचे न्ही देखून आमकां एप्रिलाच्या 1 तारखेर सदां स्पेशल क्लास 10th तयार करूं. तें बरें मोतींत आसा. क्रिस्ती शिक्षणा विशयांत शिबीर करूंक कितले कश्ट आदी. एक पाद्र्यापांक आडीजे जाल्यार फादर आब्बूक काय 3 म्हयन्यांत हांव ट्राय करतां. एक दीस ये पाद्र्यापांक आमच्या भुरग्यांक गेले बरें उर्बेबोन कर मागण्याचो आत्मीक अनुभव देवाचो अनुभव सगळो दीस आनी बायबल अशें क्विजांनी कर बरें कर म्हणजे टिमूच हाडणें. पयशे कितल्यार वडना. म्हाका भुरग्यांक सुटसुटीत करूंक जाय ही म्हजी आशा म्हजी उर्बा. आनी तशें म्हणटा आसतना भाव भयणीन हांवें तुमकां आतां सांगलें कशें कार्यक्रम एके बटी पोर्त हांव आमचे CLCचे कितलो लोक येता कोण ना. इतल्या लोकांक ब्रेकफास्ट तयार करून येतात की नात की. आमी खंय आसा खंय वेता खंय वसाचे केदाळ वसाचे कित्या वसाचे आनी एकल्याची उर्बा चडयचे आमी वसाचे न्ही गे. चिंत्यात हांव फिरगज बिगार जावं इतले संभ्रम जातात. आनी तुमी जाणात फाटल्या 5 वर्सां जावन येता आतां हर एका संभ्रमा म्हणल्या बरी हजर जालां पळया. एके फावटी 2, 3, 4 कार्यक्रम आसतना कितली खुशी तुमकां जाता कितलो संतोश तुमकां जाता. खंयच्या वेळार पोर आमच्या फिरगजी एकली वकाल तांणी आनी एका कोडयाडच्या फिरगजीन करार दवरलें फादर तुमी येचे येवन करार करीचे कोडयाडच्या फिरगज. हांवें म्हळें हांगासर 2 करार आसात म्हाका येवंक जायना बा. आनी दोगांची मिसां आसात थंय मागण्याक वचोवचें आनी एकल्या पाद्र्यापाक जायना बा. आनी ती म्हणटात फादर आमी कितल्या कडेन गेले आमकां पाद्र्या मेळोना. निमाणें एकलो पाद्र्या कश्टांनी मेळ्ळो फादर देवाकर गा मेळ्ळो न्ही करार करूं. पाद्र्याप नासतना करारां जातात. पाद्र्याप नासतना मस्त थोडे फिरगे पाद्र्याप वचनात कराराक लोकूच करतात. तरी पूण आमकां हे पाद्र्याप जाय. तुमच्या बऱ्या फाल्यांनी पाद्र्याप येता आसतना कितलो संतोश तुमकां जाता. पाद्र्याप आयलो येना जाल्यार येवना गी पाद्र्याप येवना गी पाद्र्याप खंय गेला. बेजार जाता थंयसर उणेपण दिसता. तर समर्पीत जिवितांत कितली उर्बा जाय. उर्बा आसल्यार मात तें साद येता. हांवेंच चिंतचें देवा गांधीजी ह्या दिसांनी इतले कार्यक्रम आसात मिटिंगां आसात बेजमेंतां आसात आनीक मोरनां मिसां सगळीं म्हणटा आसतना देवा तुवें इतली भलायकी दिली आयने सगळ्याच्या कार्याक वचूंक तुवें म्हाका साथ केला आयने अशें म्हणून देवाक हांव अर्गां दिता. भाव भयणीनो ह्या संभ्रमा मुखांतर CLCची उर्बा मात न्ही सगळ्याची उर्बा चडाची. हांवें सांगलें 65 वर्सां वयल्यांक एक दीस दवरला मालगड्यांचो दीस सगळ्यांनी फेल जावन वचो हर एकल्यांनी 65 वर्सां म्हाका जाली. हें म्हजें कार्य हें आमचें कार्य या आमी व्हडलें हॉल आसा कितलोय खर्च जावन दी फिरगज आमची उदारमनाची मरी जायते आसात सगळें बरेंच जावन दी. आनी हें सांगलें हांवें यात्रीक पळयन म्हूण सांगून हर एक फिरगजींत हांवें अरेंजमेंट केलां निमाण्या वर्सा आनी तें हांगासरी CLCच्या मुखेलपणाक हांवें दिलां. आनी तें दोरनां हाडलीं मैसूर आनीक आमच्या वेलंकणीक हें पळयन ही सगळी योजना आनीक येवच्या वर्सा जावचो भांगरोत्सव संभ्रम बऱ्या तरान जावंक देव आनी मोरी माय आमकां आदार दिवं दिवं मागया. आमेन. उबे रावया आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपदवीदार बाबतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो
सरकाळाआधी बापातां जन्माला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उपसलो करो देव तो देवातां जन्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गांतलो तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताका ताका कुसाळ मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पयत पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवान जालो सगळा सगलो आनी बापाच्या उज्या बसला जियाचे मेल्यांची मुसुबी करो वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवटेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता ताव निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुना जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासान रावता आमेन. आंटी हांवें इल्लेशें मागिल्लें तुवें म्हाका मस्तू दिली तुका देव बरें करूं म्हूण सांगूंक हांव हांगासर आयलां. आज देवाक आमी अर्घां दिता आसतना आमच्यो जायत्यो गरजोय आसात ह्या गरजां खातीर आमी आतां मागया. बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच सर लायक भावार्थ्यांनी आपलें समर्पण आनी ताका सहजलें मिसांग समजून घेवन त्या प्रमाणे जियेवन संवसारांत उजवाड जावन परजळ अशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांतल्या आनी आख्या संवसारांतल्या फुडाऱ्यांनी समाजा खातीर आपलें समर्पण समजून जियेचें आनी हे मरिपात संवसारांत बरेपण तशेंच शांती राज करूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडेस्तांक बरी भलायकी दी आनी तांची सेवा करचे भलायके शेतांतल्या सर वावराड्यांक समर्पणाच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुजें आपोवणें घेवन याजक तशें धार्मीक तरबेतीक गेल्ल्यांक तांच्या समर्पणांत थीर दवर. लग्न जिवीत जियेतेल्या भावंडांक तांच्या समर्पणांत सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तांच्या शिकपान तशें फुडारचोचे जबाबदारेन सडीत समर्पण दी. वडिलांक विधेय जावन समाजीक उपकाराची जावन क्रिस्ती शगुनांनी ती परजळो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या हेवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती जमलेल्या आमकां फिरगजगरांक आमचे फिरगजीतय समर्पीत कर. आमच्या वाड्यांनी तशें कुटुंबांनी मोग एकवट सडय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा फाटल्या 49 वर्सांनी तुवें आमकां सभा रितींनी तुजो आदार दिवन आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता. आमकां फाटल्या वर्सांनी सहकार दिल्ल्या सर्व दानींक अभिमानींक आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजें दाराल आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या समुदायान सेवा दिवन आतां देवाधीन जाल्ल्या आमच्या सांद्यांक ससनाचो विशय मागता. आमच्या 50 वर्सांचो बंगराळो उत्सव आमी मांडून हाडची चलोवच्या 50 वर्सांचो उत्सव चलोवच्या वक्ता आमी मांडून हाडची सर्व योजना आनी कार्यक्रमां संपूर्ण यशस्वी जावच्याक तुज्या कृपेचो आशिर्वाद मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात आमेन. Tu
बाबा भयणीन आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमे आमच्या नेके पश्चातापाद सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा कातावीण शेळी जावन तुज्या पुतान संवसाराच्या सुरणे खातीर तुका आपणाची सबली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनीक दाकां वायन बदलून जेजूची कुडान रगत आमकां दी. आनी तुमचो आमच्या हातांनी भेटोवंक लायताय तें बलिदान तुज्या महिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासना बागेली तुज्या महिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरान भितर सरलो. व्हडा मोगान ताच्या अंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तसो अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर्व राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेली आमच्या सुरवणदराक संतोषान आमी मेळोवंक वेता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र सगळी अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोप दिलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोड परगटूया. तुझ्या
असो आनी जिवनपण असो आमी भक्तीपणे उडास करता. जिवीत सोडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक अर्ग सेवतली आमा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक घेब्रू तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभे सुडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवनपणासोबर वस्तून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मता सबास्त्यव आनी सरकाळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्पबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सगळ्या क्रिस्ती परजे पासून धार्मिकां पासून आनी आमच्या CLC पासून सम्या शिकयल्लें प्रार्थन समर्पित जिणी जिवोवच्या खातीर भेटोवन म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. बरे हांसो दिवन संतोषान एकामेका शांती पाठोवया. आयच्या दिसा तेंपलान भेटिल्लो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमचो देव आमचो गवळी आमचो उजवाड ताका सेवन ताच्या उजवाडांत उर्बेन जिवोवची आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Soumya tu la
सर्वेस्परा बसयल्या क्रिस्ता घातांदरचे बाग मेळा पर्यंत मरण देखसो ना म्हूण सिमियांक तुवें दिल्ली बासोवणी पाळून ताचे अत्रेक तुवें भागयले. ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्या आमच्या सम्याक घेवंक तुवें फावो केले. जाका हांगा कुडी पोशणाच्या रुपान आमी घेतला ताका सर्गी साश्टीक मायमे म्हणून रूप पळयोवन बागी जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. Amen.